Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप इजिप्ताच्या देसांतली भायर सरतोच 3 म्हयन्यां उपरांत त्या दिसा इस्रायलाच्यो पूत धोव सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफेदिमा थावन ती भायर सरली. सिनायच्या अरोण्यांत पावतोच थंय तांणी आपले तंबू ताणले. दोंगराक फुडो करून इस्रायलान आपले तंबू उबारले. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, पळय, तुजे लागीं हांव उलोयतां तेन्ना पोरजेन आयकुचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एका दाट कुपाच्या रुपान हांव तुका दिश्टी पडटलों. आनी मोइजेसान पोरजेचो जबाब सर्वेस्पराक कळयलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, पोरजेशी वच आनी आज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपलीं आंगोस्त्रां धुवन तिसऱ्या दिसा तांकां तयार जावं दी. कित्याक तिसऱ्या दिसा सगळे पोरजेच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसऱ्या दिसा दीस उदेवच्या वेळार घोडघोड आनी जोगलांनी मारलीं आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिश्टी पडलें आनी व्हडल्या आवाजान एक तुतुरी वाजली आनी पेणे करून तंबुनी आसली ती सगळी पोरजां भियोन कांपली. तेन्ना मोइजेसान पोरजेक सर्वेस्पराक मेळूंक तंबूंतली भायर काडून व्हेलीं. ती दोंगराच्या पांयांशी उबी रावली. सिनाय दोंगर सगळो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस्पोर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आगत्यांतल्या धुंवरांपोरी तो धुंवर वयर चडटालो आनी सगळो दोंगर बरोच कांपलो. तुतुरेचो आवाज चड चड जायत गेलो. मोइजेस उलोयतालो आनी घोडघोड्या उद्देशी सर्वेस्पोर ताका जबाब दितालो. सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचे तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइजेसाक दोंगराचे तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. जबाब तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. तुज्या वैभवाच्या मंदिरांत तुका वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. तुज्या राज्याच्या शिंवासनार तुका वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. जबाब तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. सगळे खोलायेचो तूं ठाव घेताय. आमी तुका वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. अंत्रोळाच्या मळबार तुका वाखाणतां. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. जबाब तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणान. उद्गार. बापा,
स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी लागीं सोरून जेजूक विचारलें, वापारींनी तांचे कडेन कित्याक उलोयताय? ताणें परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोन ओंत्तोलें. पूण ना ताका आसुल्लें पर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वापारींनी तांचे कडेन उलोयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोयना. इजायेजान अशें आदीं सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळोवन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरीं करिना जावंक, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्तीन आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तुमकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ वापाऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलोयताय? मातेव 13:10. नियाळाक आधार. आत्मीक स्वता एके सादे तरेन दुसऱ्यांक उगडास उरता ते भाशेन आनी दिसपट्ट्या जिविताक संबंद करूं येता देखून जेजू वापारींनी उलोयतालो. धाकटुल्यो पूण मोलादीक आनी अर्थाभरीत काणयो धारूण काळजाच्यांक त्यो समजनात. उक्तें मन आनी काळीज आसलोल्यांक त्यो अर्थाभरीत जातात. आदल्या कोरारांत आनी शुभ वर्तमानांत जायती सोयरी गोत आसा. सिनाय दोंगरार व्हड आवाज आयकूंक येता. देव घोडघोड्या आनी उज्या उदेशी उलोयता. नव्या कोरारांत जेजू सवकास शांत ताळ्यान वापारी वरवीं गूट उगडटा. सुटकेच्या पुस्तकांत देव एका धाट कुपांतल्यान आपलें हाजीरपण दाखयता. फावो नासलोल्या मनशांक आपली मोहिमा दाखयना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत वापारी एक पोड्डो कसो जो उक्तो जाल्यार थोड्यांकूच दैवीक वस्तू उक्त्यो करता. भायलें दाखोवप हें सारकें न्हय. मुणगे फकत भायलीं वस्त्रां धुवून तयार रावप. शुभ वर्तमानांत जेजू भितरल्यान नवेपण आनी निर्मळपण दवरतल्यांक आपली दैवीक जाणवाय दिता. आदल्या कोरारांत मोइजेसाकूच दोंगरार वचून देवा लागीं उलोवंक आनी ताचें खेरीत आसणें भोगूंक मेळटालें. नव्या कोरारांत जेजू
आपल्या शिसांकूय देवाचें आसणें भोगूंक फावो करता. आयज तरेकवार घोडिता वरवीं जेजू आमकांय देवाक भोगूंक दिता. मोगाळा बापा, साद्यो सैमांतल्या वस्तूंचेर नदर मारून तुजी शिकोवण आमी दुसऱ्यांक पोरगोटूंक बरवासो दितली मनशां आमी जावंक तुज्या मोगांत आमकां बर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.